आज शिरगावच्या लयराई देवीची जात्रा आणि म्हापशेच्या मिलाग्री सायबिणीचे फेस्त 13 वर्सां उपरांत जात्रा आणि फेस्त आयल्यात एकाच दिसा। गोयचो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो आयज 50वो जल्मदीस। शिरगांवांत देवी लयराईचो आशीर्वाद घेवन मुख्यमंत्री करतलो जल्मदिसाची सुरवात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या 50व्या जल्मदिसाच्या फाटभुंयेर 4 मतदारसंघांतल्या गरजूंक भाजपा दितली घर बांदून। मुख्यमंत्र्याच्या जल्मदिसाच्या फाटभुंयेर तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन। बेकायदेशीर बांदकामाच्या विशया वयल्यान गाजली कांदोळेची ग्रामसभा। कोयर आनी हेर विशयांचेरूय जाली चर्चा। आजोशे वयल्या खाजन बांदाक वेरो पडून बांदाचें उदक पावला शेतान। सरकारान बांद सारको करून दिवचो, आपाचो फुडारी रामराव वाघाची मागणी। आनी लोकसभा वेंचणूक कोण जिखतलो हाचो अदमास लावपी चर्चील कोण? फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायाचो प्रश्न।